हाय ग्रेस फॅमिली, केश आहे तुम्ही सगळी? समजता तुमी सगळी बरी हाय म्हूण. सो आयज 21 एप्रील आणि आयज आमगेलो वेडिंग एनिवर्सरी. सो आयज आमकां जाताय 10 years, 10 वर्सां जालीं आमगे काजराक. आणि टायम खूंय धांवलो तो गॉड नोज. पयरू काजार जालो दिसताय. बट येस, 10 वर्सां जालीं आमगे काजराक. आणि आमकां दोगां क्यूट बेबीज हाय, अनायरा अँड अलिया. तुमी जाणा आसतलीं, तुमी आमगे विडियोज बी चोयताय न्हू. सो या, आय एम व्हेरी हॅपी, आय एम व्हेरी लकी की यू नो म्हाका ॲशली एज अ लायफ पार्टनर मेळ म्हूण. कितें सांगच तुमकां हांव, लायक यू नो आमगे लायफान आमी जायते अप्स एंड डाउन्स चोयले, जायते येयले आमचे. बट यू नो ॲशली स्टूड लायक यू नो रॉक विथ मी. जेदो मुगेले बोर दीस येयले तेदनाय मुझ बरा आलोलो. आनी जेदो मुगेले सॅड डेज वेन आय फेल्ट लो तेदोना सोदा मुझ बरा ॲशली आलोलो. यू नो म्हाका जायत सपोर्ट केलो तेणें. he was there through thick and thin with me, and I am very lucky to have him. So thank you very much Ashley की तुवें म्हाका कितें उण जावपा दिलो ना केन्नाच. and I'm very thankful and I thank God की म्हाका तुजें असो हस्बंड दिलो म्हूण. So yes, happy wedding anniversary and I love you a lot. And thank you तुका, तुवें म्हाका दोगां cute daughters दिल म्हूण. I'm very lucky. I'm a lucky mother to have Anaira and Aliyah in my life, in our lives. Actually I'm starting intro हांव ॲशली करपा आसलोली आनी तेणें आयज वेडिंग एनिवर्सरी ऑफूय बी घेयलोली. बट तेगे कामा यू नो तेका अर्जंट मिटींग येयली एंड ही हॅड टू गो. सो या हांव सॅड आहा की तो आयज ना मुगार हिंगा. बट इट्स ओके, कितें करूं जाता, काम तें काम न्हू, कांट डू एनीथींग. ओके, सो अनायरा स्कूल गेलो हा आनी अलिया टॉयज घेवन हेटा रुमा हा. सो हांवें म्हळें हांव बेगीन तें हेट म्हळ्यार हांवें विडियो काडो मू, व्लॉग कोतो मू स्टार्ट ना जाल्यार म्हाका व्लॉग करूं तें दिवपा ना. सो तेका लागून. आनी आयज एक सॅड न्यूज आयकिला हांवें. आतां हांव न्यूजाचेर चोयतालें की आमगेलो पोप फ्रांसीस इज नो मोर विथ अस. आनी जायत दूख जाली आयकोन. यू नो तेणें आपणागे आख्खें जिवीत देवा भेटयलें आनी देवागे उतरा प्रमाणें तो आपणागे जिवीत जियेलो. So yeah, may his soul rest in peace. So आयज हॅपी दीस म्हाका आनी सॅडूय बी आमकां सगल्यांक. फकत म्हाका न्हू, इट्स अ सॅड डे फॉर द होल वर्ल्ड, यू नो. आनी हांवें चिंतिलां लायक यू नो सिंपल कोतोलें आयज सेलिब्रेट, लायक चड व्हड कांय थोडेंशें. आतां हांव जेवण कोतोलें लायक मुगे नॉर्मल शीत कोडी एंड फिश. आनी मागीर रातीको ॲशली येयली म्हणटरी आमी भायर सावन जेवण कितें हाडटोली आनी केक कट कोतोली. सो इतलें, व्हड कांय ना. गोंय आसलो जाल्यार आख्खे फॅमिली बारा आमी सेलिब्रेट कोताय. यू नो इदर भायर वचून डिनर कोताय ऑर लंच एट होम, कितें आमगे सोदांचें आसतलें. एंड आय मिस माय फॅमिली अ लॉट आयज दिसा. आनी थँक्यू तुमकां सगल्यांक, यू नो आमगे सबस्क्रायबर्स आनी नॉन सबस्क्रायबर्स ऑल्सो, जी आमगे विडियो चोयताय, आमकां लायक कोताय, कमेंट कोताय आमगे विडियोजांचेर. एंड इफ यू लायक आवर विडियोज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्रायब आवर चॅनल. ओके, चड कांय ना सब्सक्रायब करपा. तें सकयल चोयल तुमी आमगे विडियो चोय, थिंग सकयल सब्सक्रायब आहा चोय द गोवन ग्रेस फॅमिली कडेन, थिंग वचून आनी क्लिक कराय. इट्स सब्सक्रायब्ड. आनी यू नो हांव कित्याक सांगोतें तुमकां, बिकॉज तुमी तर सब्सक्रायब केलें न्हू जाल्यार आमगे जे न्यू विडियोज येताय, व्लॉग्स येताय, ते तुमकां नोटिफिकेशन येतलें
पयलीं नोटिफिकेशन येतलें की आमगे विडियोज येयला एंड तुम तो ओपन करून चोवपा जाता विडियोज आमगेलो लायक करा आमगे विडियोजां इफ तुमकां लायक जाल जाल्यार ओके एंड प्लीज 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 सब्सक्रायबर्स एक धाकटोसो गिफ्ट एसमो आमगेलो वेडिंग एनिवर्सरी दियाय आमकां ओके डू सब्सक्रायब थँक यू आनी व्लॉग एंड सो चोयाय आं ओदू चोय ना काय आख्खो चोयाय तेन्ना तुमी एन्जॉय करतली आमगे व्लॉग्स आनी चल सोमते हांव तुमकां मागीर मेळटा आतां रांदूं वयता अनायरा स्कूलसून येतोलें रोकडो टायम जाता ओके सो हांव तुमकां मागीर मेळटा सी यू बाय हाय फ्रेंड्स आता स्कूल आयले आता हांव जेयता आयज कांय केलें ना मामान जेवण आतांचे प्रॉन्स केल्याय बरीशी कोळ केल्या आनी रायस आयज न्हू मामागे आनी डॅडागे वेडिंग एनिवर्सरी आयज हा सो आयज न्हू डाडा ऑफ आहलो बट डाडा न्हू सडनली कॉल येयलो सो आमी आज सेलिब्रेट करपा नाय राती करतली चल बेगी जेन मेट तुमकां हाय फ्रेंड्स सो आयज मामा आनी डाडा गेली वेडिंग एनिवर्सरी तांकां न्हू 10 वर्स जाली कातराची सो आयज हांव आनी अलिया मामा आनी डाडाक बरीशीं 2 उतरां म्हणटली सो मामा डाडा ती म्हाका जायत हेल्प केला म्हाका आनी अलिया गुद्देक शिकयलाय आनी आमी टॉयज घेयलाय आनी म्हाका जो टेस्ट आहाय चोय तेजो म्हाका जायत शिकयला थँक यू मामा आनी डाडा वी लव यू मामा डाडा सो आतां हांव स्टार्ट करता नो बेक बिस्कॉफ चीज केक करपा ओके सो हेचे मोकोडे बिस्किट्स आहाय सो ती आतां हांव ब्लेंड करतलें ब्लेंडरा घालून बारीक पावडर करता तेंचो मागीर दाखयता तुमकां हांव नेक्स्ट कितें करता तें सो होचो हांवें बिस्किटी पावडर केला आनी हांवें बटर मेल्टेड बटर घेयला 2-3 स्पून्स आनी आतां हांव तें मिक्स करतलें सो होचो हांवें मिक्स केलो बटर एंड बिस्कीट पावडर बिस्कीट आनी आतां हांव तें हितून घातलें केक टिना ओके सो हेचोय हांवें बॉर्डरा सगल्यो त्यो बिस्किट्स घायले सारक्यो आनी मोद हांवें तो पावडर केलो तो बिस्किटीचो विथ बटर मेल्टेड बटर तें हांवें तें घायला सारको बेस आनी हेचोय सगल्यो बिस्किट्यो सायडी प्लेस केले ओके सो आतां हांवें फ्रिजरान दवरतलें एक 15 to 30 मिनट्स ओके बरें को सेट जायन दितें तितून म्हळ्यार आतां हांव चीज केक मुगे रेडी करतलें फ्रेंड्स सॉरी तुमकां हांव विसरलें दाखोवपाक हांवें कितकोन केलो तो चीज केकाचो आख्खो मिक्सचर ओके सो हांव अशें को सांगत तुमकां हांवें यूज केला 1.5 कप क्रीम चीज आनी 1/2 कप बिस्कॉफ स्प्रेड एंड 1 कप whipped क्रीम आनी हांवें यूज केला स्वीटन्ड कंडेन्स मिल्क ओके सो लायक कंडेन्स मिल्क तुमकां कितू जाय तें एज पर युअर स्वीटनस तुमकां कितू टेस्ट तुमकां जाय तें अशें करून घोडेलें सो हांवें तें मिक्सरान ब्लेंड केलां आनी हांवें सोमतें घायलां ओके बिकॉज म्हाका हँड मिक्सर ना सो आतां हांवें फ्रिजरान दवरतलें एक 5 to 6 hours आनी मागीर दाखयता तुमकां ओके हाय फ्रेंड्स केश आहाय सोगलीं सो समजता तुम सोगलीं बरीं आहाय म्हूण ओके सो आज एक्चुअली हांव ऑफ आलोलो आनी आज म्हगे वेडिंग एनिवर्सरी आनी अनफॉर्च्युनेटली लास्ट मिनट प्लॅन चेंज जालो आनी म्हाका कामां आपयलो सो म्हाका कामां येवपा पडलो आनी वेनिशा मातशें अपसेट आहा कित्याक आज ताणें चिंतलोलें की आमी बाराबो आसतलीं मू आनी सेलिब्रेट करतो मू एनिवर्सरी बट अनफॉर्च्युनेटली जावं ना आतां काम काबार जालां आनी आतां हांव वयतां घरा आनी ताका हांव स्पेशली केक वता ओके केक कट करपा सेलिब्रेट करपा मागीर नेक्स्ट टायम आनी केन्ना मागीर वता ताका भायर भोंवपा बी वतलो रेस्टॉरंटा बी वतलो आज सद्या लेट जालो न्हू ताका लागून आतां ऑलमोस्ट सनसेट जाला पावत म्हळ्यार आनी एक वर येतलें आनी ताका एक मेसेज दिवपा आहली वेनिशा आतां thank you for this all 10 years together okay it was not easy when it was tough okay but we made it happen and thank you for everything आज
जो हांव आहा आनी आज हांव हिंग पावला ह्या पोजिशनाचेर. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अ सपोर्ट एंड बिकॉज ऑफ अ लव एंड trusting in me, you know. If she had no trust in me, I would have not reached in this level. Thank you, Anisha. Thank you for giving me the kids and taking care of them. And thank you for making everything possible where sometimes it seems impossible. Thank you for everything. Love you. Thank you, Vanish, for supporting me in all the difficulties, in all the troubles, and also believing in me and trusting in me. That's the most important part. If you didn't trust me, if you didn't believe in me, I would have not made it so far. So thank you for everything. And keep loving me the same how you're loving me how you're loving me right now. 10 years जाली आमकां आनी कांय कळना की तूं फास्ट ही वर्सां गेली ती आमकां आल्टो. लायक एश दिसता की आमी वयरी मेळ्ळी मो आमी. एंड days were just went so quickly that आमकां कांय कळना अशें कोन्न सारकें धांवताय सारकीं वर्सां फास्ट सारकीं जापा वयताय. आनी अनायराय आज ग्रो जाता, अलेयाय ग्रो जाता. सो आनी Vanisha, I hope we always continue to love the same way how we are doing, and I hope our love lasts forever. आनी फ्रेंड सांगाय गोंय केशा गोरमी जाता आयकिलें. हिंगाय गोरमी चड आहा बट हिंग हांव काम करता थिंग गोरमी चड ना आहा. बरो आहा टेम्परेचर. सोकला मातशें गोरमी जाता बट इट्स ओके. वी आर यूज टू हॉट. आय होप तुम सोगल्यांनी आमगे इस्टर ब्लॉग चोयल म्हणून. ओके मिसा गेलो ती मास्कट आनी मागीर कितको डे स्पेंड केलो तो आमी. आय होप तुम चोयल मो सगलो. चोयल ना जाल्यार प्लीज चोयाय. ओके आनी कोण चोयताय आनी कोण सबस्क्रायब कोनाय जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब कराय आमगे चॅनल. लायक कराय, कमेंट कराय आनी शेअरूय कराय. वॅनिशा सांगिल्लें आज कुकिंग कोनाक म्हण कित्याक हांव कितें जेवण घेवन येता मो हॉटेलासून. सो तेणें कांय केलें ना एक्चुली. सो आतां हांव घेवन वयता कितें. थँक्यू सगल्यांक फॉर युअर कमेंट्स, ब्युटिफूल कमेंट्स लोकांनी दिल्याय आमगे सबस्क्रायबरान. ओके thank you everyone for your beautiful comments. Lot of subscribers amka comment delay. Okay, bor comment, and especially for Naira and Alea. Okay, keep giving us the same love and support, and we will get more better vlogs in future. Yeah. अच्छा बाहर से जेवण हाडा आज. लैम chops, tuna croquette, spring rolls, brisket आणि प्रॉन सॅलड आणि फ्राईड राईस. आम जेयताय आता सगळीं हे जेवपाक. त्याचं सिंपल डेकोरेशन केला आणि इथे केक ही ॲशली घेऊन येला हॉटेलासून आणि ही हांवें केल्या बिस्कॉफ चीज केक. One, Our hearts two, beat three. to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.